Book of Psalms, Psalm 80. तूं इस्रायलाचो गवळी, तूं राखणो कसो झुजेक वाट दाखयताय, तूं रायक आमकां. चेरुबीन वयर सिंहासनार तूं बसून आसाय. एफ्रेम, बेंजामीन आनी मनासी हांचेर तुजे मुखामळाचो पोरसूळ फांकुय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय आनी आमची सोडून करूंक ये. दरबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरसूळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडून मेळटली. पर्वताचेर तिची सावळी पडली आनी मातून ती ऊंच ऊंच देवदाराचेर चडली. दुनिया तुजी सवय आमकां जिवीत आसा. तूं आमचो गवळी, सगळ्याक तुज्या दारां शेड्यांक तुजें दार सदांच उक्तें. सांडलेल्यो निर्शेल्ल्यो पडे शेड्यो तुज्यो. आयल्या दारार तुज्या तुझे मोगाचें दार, बोगसणेचें काळीज आनीक सगळ्या मनशांक विंगयतली वेंग मारूंक तुजी सुशी हांव आसा. तुज्या दारार हांव आसा. हो पळय देवाचे देवा, दुनियेच्या दुनिया तुका बुजूक हांव आसा. तूं इस्रायलाचो गवळी, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो राखणो. तुझें दर्शन म्हाका दी.
तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदा आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदा पातक्यांक सांडलोल्यांक जिवितान हारलोल्यांक सगळ्यांक तुझे दार उगते Yes, Lord, here I am to worship you. Here I am to bow before your throne of mercy and grace. मुखार आयल्या तुझे मुखार अल्लाह कासान मोगार आयल्या तुझे मुखार अल्लाह कासान मोगार आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदा आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदा दुनिया ते पातकी उसुरीक तुवें दर्शन दिलें 12 वर्सां रगपाट जाल्ली उसुरीक दर्शन मेळ्ळें बांयचे कटार सामर्थ्यान उसुरीक तुझें दर्शन मेळ्ळें निमणे वेळार कुर्सार उमकाळटना मोर्चे आदी ते चोराक तुझें दर्शन मेळ्ळें तुझें दर्शन मेळ्ळें तितल्यांची जिवीत बदललें तुझें दर्शन मेळ्ळें ती बागेवन जावंक पावली तुझें दर्शन मेळ्ळें ती सर्ग अनुभवूंक पावली हे वेळार म्हाका तुझें दर्शन दी म्हाका तुझें दर्शन दी म्हाका तुजी वाट दाखय सुम्या तूं म्हजो मोग करताय अनुभवूंक म्हाका शिकय
तू आमचो सर्वोन्ना मोगान आयल्या तुजी समकार तू आमचो सर्वोन्ना मोगान आयल्या तुजी समकार आयल्या तुझ्या तारा दर्शन दी सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार देव आमच्या काळजाच्या आदारार मारता देव आमच्या काळजाच्या आदारार मारता आनी तुझ्या आनी म्हज्या काळजान भितर येवंक सोदता बुक ऑफ रेवल्यूशन चॅप्टर 3 verse 20 हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसा हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसा आनी दारार मारता कोण वो आवाज ऐकून कोण वो आवाज ऐकून म्हाका दार उगडटीत तांच्या जिवितान हांव भितर सोदतलो तांच्या घरान हांव भितर सोदतलो तांचे बरोबर जिवतलो खातलो आनी तांचे बरोबर रावतलो हालेलुया हालेलुया Hallelujah. 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 सुमिया म्हज्या घरान ये म्हज्या सुखान आनी दुखान ये सुमिया म्हजे पिडीन दी म्हजी अस्कुतायनी म्हज्या सावळल्या पावलांनी उजवाड जावं घे
Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोशे मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, क्रिस्ताची कृपा आणि शांती, मोग आणि संतोष तुमच्या वावरान, तुमच्या सुखान आणि तुमच्या दुखान उदीक आसूं म्हूण आमी मागता. भावानो आनी भयणीनो, मनीस ह्या संवसारान सांडलो, मनीस पातकान सांडलो, मनीस काळुकान सांडलो आनी मनीस देवाचो पयस पयस आपल्या वाठांनी आपल्या जाय म्हूण आपलेच वाद्याक लागून मनीस सांडलो. आनी सांडलोल्या मनशाक परतून देवाची विंगीन हाडूंक देवान जायते उपाय घेतले. प्रवाद्यांक आनीक राजांक उत्पन्न केले आनी जायते भशेन हो देवाचो संदेश देव तुमचो मोग करता. देवाची विंगीन परतून यात. कम बॅक टू गॉड. द गॉड ऑफ लव अँड मर्सी इज वेटिंग फॉर यू. हें देवान मनशाक सांगून प्रवाद्यांक धाडले. पूण तोरी आसतना मनीस परतून देवाची विंगीन येवंक ना. देखून देवाच्या पुताक मनीस जावचें पडलें. स्वर्ग साडून ह्या संवसारान येवचें पडलें आनी परतून देवाची वेंग मनशाक उक्ती केली. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनान भयणो, पवित्र पुस्तक बरें तर उक्तें करशी आनी परतून परतून वाचशी जाल्यार देव सांडलोल्यांक सोदूंक येता. देव सांडलोल्यांक सोदूंक येता. हें आमकां कितें भाशेन लुकासाचें शुभवर्तमान लूक चॅप्टर 15 आख्खो चॅप्टर अशें दिसता तें म्हणल्यार वपाऱ्यो. कसल्यो वपाऱ्यो? सांडलोल्याच्यो वपारी. सांडलोल्याच्या वपारीची हो एक चॅप्टर लूक चॅप्टर 15. तूं जर तुज्या जिवितांत सांडला जाल्यार हो चॅप्टर वाचूंक विसरूं नाकाय. तुज्या जिवितांतलो संतोश सांडला, तुज्या जिवितांतलीं भुरगीं सांडल्यात, तुजी घरकान्न सांडल्या, घरकान्न सांडला, बायल सांडल्या. हे वेळार हो चॅप्टर 15 वाच. पयलें मेळटा सांडलोल्या मेंढऱ्याची वपार. मेंढरो सांडलो आनी मेंढऱ्याक सोदता. दुसरी वपार मेळटा ती म्हळ्यार सांडलोल्या नाण्याची, लॉस्ट कॉयन. लॉस्ट शीप अँड लॉस्ट कॉयन. आनीक तिसरी वपार मेळटा ती म्हळ्यार सांडलोल्या पुताची वपार. हे तिनूय वपारी सांडलोल्याचे नाणो, मेंढरो घडी जायत मोलादीक घडी ते वस्तू लागीं त्या मनशा लागीं एकूच मेंढरो आसलो म्हणटकूच हो मेंढरो मोलादीक. जाल्यार दुसरे वपारीन सांडलोल्या नाण्याची वपार घडी हो एकूच भांगाराचो नाणो आसलो जायत आनी ह्या मनशाची सगळें हे नाण्याचेर दवरलेलें आसूं येता. तो सांडलो. आनी तिसरी वपार सांडलोल्या पुताची वपार. बाबणो, हे तिनूय वपारी मनान धरून आयज आमी ल्हानसो नियाळ करूं येता. लॉस्ट अँड फावंड. सांडलें आनी मेळ्ळें. सांडलोलें मेळ्ळें. घोडी सांडलोलें जिवीत मेळ्ळें. सांडलोलें सूख मेळ्ळें. सांडलोली भावना मेळ्ळी. सांडलोली इश्टागत
पोतून मेळ्ळी आनी पोतून मेळप म्हळ्यार आमी कुशाल जाता आनी आनंदान मुरगट्टा. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पावनान भयणो, ही वोपार दोयाळ मोवाळ काळजाचो बापूय सांडलो. हे वोपारीन बापूय सांडलो. पूत सांगूंक ना. पूत पूत कोणा बरोबर तरी आसलो. पूत खंय तरी जियेतालो. पूण बापूय जिवितान सांडलो पुता विणे. बापायचो मोग सांडलो. बापायची काकूस सांडली. म्हणटकूच ही विचित्र पुताची म्हणजे स्वातीर विचित्र बापायची वोपार. विचित्र बापायची वोपार. भावणो, ह्या वोपारीन कोणाचेर आमी आमचें लक्ष लावचें. हे वोपारीन आमी कोणाक म्हत्व दिवचें. विचित्र पुताक म्हणल्यार पुताक आमी म्हत्व दिवचें पडटलें. म्हणल्यार हो पुता भाशेन सगळ्यारे पुतांनी तशेंच करचें अशें जावं येता. दुसरें, पुताचेर आमी नदर मारता आसतना पुताच्या पातकाचेर नदर वेता आनी सगळ्यांनी दुखोर जावन जिवचें अशें म्हणचें पडटलें. तिसरें, पुताची नदर मारता आसतना पूत झगडून गेलो. पुतान जिविताचो, पुतान बापायच्या इश्टागतीचो दुस्पट केलो. म्हणटूच सगळ्यांनी हेच भाशेन जिवचें जाल्यार ही बरी खबर कशी जावं येता. This cannot be good news. It can be the bad news. देखून बाबा आनी भयणी, हे वेळार आमची नदर विचित्र पुताचेर न्हय पूण विचित्र बापाचेर आसूं दी. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पुताचेर कित्याक न्हय आनीक पावटी सांगता. पुताचें जिवीत डिस्ट्रक्टिव्ह. पुताचें जिवीत निसंतपणाचें जिवीत. पुताची वाड निसंतपणाची वाड. पुताची वाड पातकाची वाड. पुताची वागणूक खरी भशेन देंवचारची आनी संवसारची वागणूक. देखून आमी फोकस करचो न्हू पुताचेर पूण फोकस करुया ताच्या बापायचेर. बापायचेर फोकस करीत जाल्यार आमकां जाय तें बरेंपण मेळूं येता. If we focus on his father, then it is a good news. What is a good news? What contained in this parable? Why it is good news? Because father loves his son. बापूय पुताचो मोग करता. बापूय पुता सगळें दयाळ, जितलो जावंक जाय आसलो ताचेन अदीक दयाळ. बापूय पुताक विंगयता, मानून घेता. कसो खोटो जावं तो पूण बापूय पुताक विंगयता. बाबडनो, जशें देवाचें उतर सांगता ते भाशेन लूक चॅप्टर 15 वर्स 18. लुकाची शुभवर्तमान 15वा अभेसूर वळी 18 हो पूत कितें म्हणटा. फादर, आय हॅव सिन्ड अगेन्स्ट यू. बाबा, हांवें तुजेर आनी स्वर्गाचेर पातक केलें. हांवें तुजेर आनी स्वर्गाचेर पातक केलें. बाबडनो, ह्या पुतान बापायचें काळीज पिंजलें. ह्या पुतान बापायचें काळीज 2 वद्दां केलीं. 2 न्ही 4 आनी 8 आनी कितलीं केलीं नको. The son broken his father's heart and he broken such a way he cannot operate it again. इतलें काळीज या पुतान पिजलें की तें शिवूंक भावानो आनी भयणीनो जावचें ना.
कित्याक पुजलें हे पुतान कितें वायट केलें काय ह्या पुतान दोयाळ बापाय सवें मोगाळ बापाय सवें कितें वायट केलें पयली वोस ती म्हणल्यार बापूय दोयाळ फादर इज लविंग अँड मर्सिफूल बापूय दोयाळ आनी काकुसार पूण पूत आपल्या बापाय सवें दोयाळ काकुसार जायना बापूय पुता सवें दोयाळ आनी काकुसार पूण पूत बापाय सवें दोयाळ जायना दुसरी चूक व्हडली केली ती म्हणल्यार भावनान भयणो जायत जाणां कडेन आमकां दिसता बापायची गिरेस्त म्हजी गिरेस्त म्हजी भावणो अशें सांगतात आवय बापूय जिवी आसतना आवय बापायच्या घराचो आवय बापायच्या दायजाचो आवय बापायच्या बाटाचो वो भांगाराचो वो दुडवाचो वांटे करूंक जायना कित्याक ही गिरेस्तकाय हें घर बापायचें आवय बापायचें तुजें न्हय आवय बापूय जिवी आसतना तुज्यान ताचो वांटो मागूंक जायना आनी कोणूय पूत म्हाका वांटो दी अशें म्हणटा तो पूत खोटो पूत इतलो दळिरो पूत कित्याक आपलो आवय बापूय आसतना आवय बापाय जिवीस्त पुरता जितीच आसतना फोंडान घालता आनी पुरता आनी मागीर आपल्या आवय बापायच्या गिरेस्तकायेचे वांटे करतात कोणें जर पुतान आपल्या आवय बापूय जिवी आसतना गिरेस्तकायेचो वांटो मागप म्हणल्यार व्हडली चूक एक कित्याक ही गिरेस्तकाय तुजी न्हय एक व्हडली चोरी एक फटींगपण आयज कितली आवय बापूय आपली व्हडलीं घरां आसतना आजिलांनी आसात आनी पुतांनी आवय बापाय फटोवन हे पूत हे घरांनी रावतात कोणाचें घर कोणाचें बेस कोणें घेतलेलें रावता कोण रावंक जाय आसलें कोणें आनी कोण खंय रावता पुतान आपल्या पांयाचेर उर्बें रावून आपली जमीन घेवंक जाय आसली आपणें कश्ट करून आपलें घर बांदूंक जाय आसलें आनी मागीर ताणें आपलें घर म्हूण ताच्यान रावं येतालें आनी आवय बापायक दवरूं येतालें पूण कितल्या पुतांनी आवय बापायची बेसां आवय बापायचीं घरां आवय बापायचें भांगार रुपें आपलें करून हे पूत आपल्या आवय बापायक आजिलांनी रस्त्यार मरूंक सोडल्यान हे पुताक आशिर्वाद ना हे पुतांनी आपणाचेर आशिर्वाद घेतलो ना आवय बापूय जिवी आसतनाच आवय बापायक हे पुतांनी फोंडान जिवीस पुरली अशेंच कितें ह्या पुतान केलें अशें कोत्तेल्या सगळ्या पुतांक आनी सुनाक जेजूशी दवरता आनी ताचो आशिर्वाद आनी बोगसणें मागता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हे पुतान वांटे केले आवय आनी बापाय मदले पूण बापायन पुताची खुशालकाय पूत म्हजी चडशी खुशाल ना हे घरान कोणी ताका जेवण खाण बरें मेळना चल म्हजो पूत खुशाल जावचो म्हज्या पुताचें बरें जावचें म्हज्या पुताचेर आशिर्वाद पडचो अशें म्हूण हे बापायन वांटे केले हांव मेलो कांय पुरवाना पूण म्हजो पूत जिवचो म्हज्या पुताचो फुडार बरो जावचो कितलीं आवय बापूय आयज आजिलांनी जांकां भुरगीं आसात आसून आजिलांनी एक सुरी जेतात आनी बोगोर मागतात म्हज्या पुताची बरें जावचें म्हजे दुवेचें बरें जावचें म्हज्या नातरांचें आशिर्वाद पडचो म्हजे सुनेचेर आशिर्वाद पडून खुशाल रावची आपलेच काळजाक घावे घालून आपलेच काळीज फाफसलें काळीज करून
भुरग्यांच्या कुशालकाये खातीर भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर आवय बापूय वांटे गुत्तांव अनेक सुरपणान वेताव असले जायते आवय बापूय आसात. ह्या बापाय बरी उदार मनाची देवा सारके काळजाची आवय बापूय आसात. तांकां जेजूच्या पांयाची दवरून म्हणटा हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. भावानो आनी भयणो वांटे केले आनी कितें बरेपण येतलें म्हूण वांटे केल्ले. कोणी पूत कुशाल जातलो म्हूण वांटे केल्ले. पूण पुतान कितें केलें तें पळोवया. पूत खरे भाशेन उदीक उदीक संवसारा फाटल्यान धांवलो. ही वॉन्ट टू एन्जॉय द वर्ल्डली प्लेजर. संवसार अशें हालयता तशें दाखयता आनी तशें हालता आनी तशें धोलता ते भाशेन पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. पयशिल्ल्या गांवांत आय विल एन्जॉय अँड आय विल डू वॉट आय वॉन्ट. बापाय सुल्लो वांटो घेतलो. बापाय मरून रावूंक ना. पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. कितें दाखयता जायते जाणांक आपल्या घरान भुरगीं खुशाल नात. कित्याक खुशाल नात? घरान जाय तें करूंक मेळना. घरान जाय तेन्ना येवंक मेळना. घरान सोरो पिवपाक खोटेपण करपाक मेळना. देखून जायतीं भुरगीं पयस पयस वेतात. लेट मी फ्री अँड लेट मी बी अलोन. लेट मी बी ईट ड्रिंक अँड मेक मॅरी. हांव खुशाल जावंक पयस पयस वेतात. तातूंत जायतीं जाणां 99% काळोखाक सांपडटात. आवय बापायची वेंग, आवय बापायचे मार्गदर्शन, आवय बापायचे त्याग आनी आशिर्वाद भुरग्याचो फुडार फुलयता आनी भुरग्यांची घराची बुन्याद थिरायता. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पावन भयणो येतो तरणाट्यान म्हणलें आसलें आतां घरान लेट येयल्यार विचारपाचो कोण ना. आतां ड्रग्स घेतल्यार विचारपाचो कोण ना. आतां या त्या चेडवा फाटल्यान या त्या चेड्या फाटल्यान भोवन लॉटरफणां खोटेपणां करतलो केल्यार विचारतलो कोण ना. आयज ह्या डिस्कोन फाल्यां त्या डिस्कोन, आयज ह्या पाबान फाल्यां ह्या काजिनोन परवा त्या काजिनोन आनी अशें काळोखान वाट चल्ल्यार विचारतलो कोण ना. असो हो पूत पयसली वाट चलता. एकसुरी वाट चलता. कोणी संवसारी वाट चलता. भावनान भयणो सूर शेवटी कितें जाता? जो मनीस काळोखान चलता ताचो सुरवातूय बी काळोख आनी ताचो शेवट बी काळोख. जो मनीस जो रस्तो चलता तो सगळोच फुलांनी भरलेलो तो शेवटाक सगळे कांटेच दाखयता. गुलाबाक पाकळ्यो आसतात पूण सकयल ताका कांटेय बी आसतात. पयले तूं सगळे गुलाबूच पळयताय जाल्यार शेवटचे जिविताचो सगळे कांटेच तुका रावतात आनी कांटेच तुका रावतले आनी कांट्यांनी तूं घुस्पतलोय. अशेंच कितें ह्या पुता सवें घडलें. पयशे व्हेल्ले, गिरेस्तकाय व्हेल्ली, काबार जाली. ह्या हांगा थंय पिड्यार केली. गिरेस्तकाय बापायन दिल्ली ताची वाट लायली. मागीर पयलें बरें हाल्लें आसतलें. चिकन बिरयानी, पिझ्झा हें आनी तें आनी म्हारग वस्तू खाल्ल्यो आसतल्यो. कित्याक हे पयशे ताचे न्हय. हे पयशांचेर आशिर्वाद नासलो. हे पयशे बापायची घाम, बापायचे कश्ट आनी बापायचो मोग. पूण कशें उजार करचे हे पुताक सजमलें ना. हे जोडूंक कितले पयशे पडटात हे पुताक सजमलें ना. जायत्या तरणाट्यांक
आवय बापायच्या कश्टांची मोल सोज म्हणा आनी देखून आवय बापूय गुन्यांवकारी आनी भुरगीं बी गुन्यांवकारी. आनी एक तरणाटो म्हाका सांगूंक लागलो, फादर माय मामा इज गूड, बेस्ट मदर इज माय मदर आनी वर्स्ट फादर इज माय फादर. एक तरणाटो म्हाका सांगूंक लागलो, संवसारान सगळ्यान बरी आवय ती म्हजी आवय, माय मदर माय मॉम, म्हजी आवय. आनी संवसारान सगळ्या वर्स्ट फादर, सगळ्या बापायहून देंवचार कितें म्हूण हांव नको, तो म्हजो बापूय. एका सायडीन मामी चड बरी, सारकी बरी, द बेस्ट वन, आनी डॅडी इज अ वर्स्ट वन, गूड फॉर नथींग. आनी कांय वेळान ताका विचारलें अशें कशें जावं येता आनी हाव दे कॅन लिव टुगेदर, द बेस्ट वन एंड वर्स्ट वन. एक बऱ्यांतली बरी आवय आनी सगळ्या दादल्या मदलो बापाय मदलो वर्स्ट, द थर्ड, सारको लास्ट बापूय, ही कशी एकठांय जिवंक शकतात. आनी हाव यू कॅन बी द सन ऑफ दीस टू जस्ट ऑपोजीट, द बेस्ट एंड वर्स्ट. तूं कसो बापूय जावं येता. आनी वाय यू सेइंग दॅट युअर डॅड इज वर्स्ट एंड मदर इज द बेस्ट. आनी अशे वेळार ताणें म्हाका सांगलें, हांव बापाय कडेन केन्नाच पयशे मागना आनी केन्नाच मागचो ना. मागीर बापूय चड जोडटा वो मामी चड जोडटा, ना मामी कांय जोडिना, बापूय सगळें जोडटा. मागीर बापूय कित्याक बरो न्हू, घर कोण चलयता, बापूय चलयता. ही ड्रेस तुवें घातलां, ही व्हडली मोटरसायकल घेवन भोंवता, ती कोणें दिल्या, बापायचे पयशे. पूण बापूय कंजीस, इतलें जोडटा पूण केन्ना पयशे दिना. मामीक सांग, मामी 500 दी गे म्हळ्यार केन्ना मामी 10,000 दिता. मामी कडेन फक्त 500 मागल्यार पुरो, 500 नोट येना. मामी कडल्यान 5,000 10,000 मेळटात. बापाय कडल्यान कांय येना. बापूय जोडटा, बायलेक दिता आनी बायल पुताक दिता आनी पुताक जायते भाशेन पूत आयज ड्रग्सांक लागला, ड्रग्स एडिक्ट जाला. सगळें खोटेपण हे पुताय सगळें आसा. मामी बरी कित्याक मागता तें दिता. मामीक सांगलें 25 लॅक्सांची बायक घेवया, मामी ना बाय हायर आनी हेज्या व्हडली क्वॉलिटी. भावन भयणो, जायते आवयो भुरग्यांची वाट लायतात. पूण ह्या पुतान ह्या बापायन पुताक सांगूंक आसलें, बाबा ही तुजें न्हय, ही गिरेस्तकाय तुजी न्हय, ही हांवें म्हज्या कश्टान जोडलेली, तुका हांव दिवंक तयार ना वगडावंक. पूण बापायन उदार म्हूण दिली, बापायन दिली आनी पुतान कितें केलें ताची. भावन भयणो, जायते आवय बापूय कुडे देवाची उतर आयकता आसतलीं. तुमच्या भुरग्यांक मागता तें दिता म्हणल्यार तुमच्या भुरग्यांची वाट तुमी लायता. तुमच्या भुरग्यांक मनीस आसले ते तुमी बेब करूंक सोडटा. जे घरान तुमची भुरगीं भांगाराची भुरगीं, तांकां दुकरांच्या गुडांनी दुकोर करूंक पावता. देखून बापायन एक चूक केली, दिवंक फावो नासलें. पूण बापायचें काळीज तें, बापायन दिलें. कोडे पूत म्हजी सवय खुशाल ना, कोडे खंय वेता थंयसर खुशाल जावं अशें दिसलें. पूण भावना आनी भयणो, पुता सवय अशें कांयच घडलें ना. पूत हे संवसाराक लागलो, जेवणाक खाणाक रावपाक पाशेर जालो. भावन भयणो, जायते फावटी आमची गजाल उसरी जाता. देव आमकां जायतें दिता, पूण दिल्ले गिरेस्तकायेचेर देवाचो आशिर्वाद घेवन देवाचे वर्ते मोहिमे खातीर वापरूंक जायते जाणां फाटीं उत्ता. आयज देवाची उतर सांगता, देवान दिलां तें देवाची वर्ते मोहिमे खातीर आनी बरेपणा खातीर वापर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबांनो आनी भयणींनो, हे संवसाराच्या माना प्रमाणे आमी येता तेन्ना मनशाची गत कितें जाता ती पळोवया.
पवित्र पुस्तका प्रमाणे सगळ्यांहून आदल्या करारान सगळ्यांहून धर्टियेस्ट चड अपवित्र सारकें थर्ड क्लास जनवार म्हणल्यार दुकोर. ताका लागून जुदेव लोक दुकराचें मांस खायनात. द वर्स्ट अँड डर्टियेस्ट एनिमल इज पीग. हे खातीर जुदेव लोक दुकराचें मांस खानात आदल्या करारा प्रमाणे. जाल्यार दुकोर हो सगळ्यांहून अपवित्र सगळ्यांहून घाणेरो प्राणी म्हणल्यार दुकोर अशें आदल्या करारान. मागीर काम ह्या पुताक काम मेळ्ळें कसलें? हे पुताक काम मेळ्ळें दुकरांक चोरोवपाचें. दुकरांक चोरोवपाचें काम हें हाय कॉलर आनी व्हडलें जॉब न्हय. द पीग इज द डर्टियेस्ट एनिमल, impure and unclean animal. Then one who is tendering the pig, he is also, that job is also, that service also dirtiest and unclean. But दुकरांक चोरोवपाचें हाचेवून आनीक dirtiest आनी सुकयलें आनी काम ना तें काम ताका करचें पडलें. आनी जायते फावटी लोक अशें चिंतताले हें कामूच न्हय. ह्या मनशाक वो आपुणूय एक दुकोर कसो ह्या दुकरा मदें रावचें पडलें. ह्या दुकरा मदें रावचें पडलें. पूण भावणो हांगासर बापायचें बोगसणें मेळटा. आनीक बापूय ह्या पुताक व्हरतेपण सोडून घेता. द dirtiest work and dirtiest animal is pig, and he is living like a pig among the pig. हे दुकराच्या धोंड लेगून ताका खावंक दिनात. हे दुकरान घोडे सांगलें आसतलें दिस इज आर रायट. हें दुकराचें धोंड खावप आमचो अधिकार. आनोको तुमी केन्ना आयकलें जाल्यार दुकरांक कसो उलो मारता ती. दुकरांक कोण बरें बरें जेवण घालिना, उडललें सांडललें कुसललें हें दुकर खातात. हें दुकरांनी लेकून ताका खावंक दिलें ना. दुकर धांवन आयले, पयले दुकरांनी जेवण खालें आनी उपास उरलो. भावा आनी भयणी, तूं पातकांची येताय, तूं देवाचो पयसची येताय तेन्ना तुजी आनी म्हजी गजाल अशी जाता देखून परतून देवाची ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पूत आपणाचो पश्चाताप करता. बापूय कितलो मोगाळ, बापूय कितलो उदार, बापूय कितलो दयाळ म्हजे सवें. हे दुकोर म्हजे सवें उदार जायनात. हे दुकोर म्हाका इल्लें खाण कुसलें धोंड खावंक दी म्हळ्यार दिनात. हांगासर लोक आसा तो म्हाका बऱ्या जॉबाक कोण दवरिना. कोणें म्हाका आपले बॅल्कनीक लेगून दवरूंक ना. पूण रावता जाल्यार दुकरांच्या बोले राव, एक दुकोर कसो राव हें सांगलें. भावान भयणी, पातक तुज्या जिवितान अशेंच कितें करता. पातक तुज्या जिवितान देवा सोडलें तुका पयस व्हरता आनी देवाच्या भुरग्यांक एक दुकोर, एक अनक्लीन करून सोडटा. पूण बाबरानो, लूक चॅप्टर 15 वर्स 21 हांगासर बापायन पयस रावन पुताक पळयलो आनी बापूय धांवून गेलो. घोडे वाटेर गर्लफ्रेंड मेळ्ळें आसतलें वा कोण आयला रे म्हणलें आसतलें. घोडे ताचे बरोबर हांगा थंय पिवपी भिवपी कोण बेवडा वाटेर मेळ्ळे आसतले. कोणें ताका झाप करूंक ना, कोणें ताका वळखूंक ना. घोडे लागशिल्ली पयशिल्ली सोयरी मेळ्ळी आसतली. सोयऱ्यांनी वान कोण दुकोर असो मेळें घालून आमच्या गांवांत आयला अशें म्हणलें आसतलें.
गोळे कांय ताची शेजारी मेळ्ळी आसतली गांवची कोण तरी, पूण कोणेच ताका वळखूंक ना, कोणेच ताका एक उतर लेगून म्हणूंक ना. कित्याक तो सगळोच एक दुखोर कसो जावन आयिल्लो. मनीस दुखोर जावप एक मनशाची परिस्थिती दुखराची पातक आमकां सकयल्या दर्ज्याची करून उडयता. पूण बापान ताका पयस सावन वळखलो, बापायन ताका पयस सावन वळखलो. फक्त ताच्या बापायन ताका वळखलो आनी धावी धावी पुताक विंगूंक बापूय धांवलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावानी भयणी, हो तो देव, हो तो देव काकुसार देव. God is great in His mercy and pure joy and His love. देव हांव आनी तूं पातकांत सापडटाय, हांव आनी तूं धोण खावंक पावताय, हांव आनी तूं एक वाट सुरू जाताय. देव तुका आनी म्हाका विंगयता. खीर भाशेन आपल्या उतरा वरवीं आमकां मार्गदर्शन दिता, आपल्या संस्कारा वरवीं आमकां आमची पवित्राय आमकां नितळ निर्मळ करता. देखून भावान भयणी, तुज्या जिवितांत तूं सांडलाय, तुज्या जिवितांत तूं पयस उरलाय, भियेनाका, भियेनाका. खीर भाशेन कसलेय तूं पातकान साणू, कसलेय काळोखान तूं आसूं. रोमन चॅप्टर 5 verse 20. रोमकारान बरयल्ली चीट 5वो आबेसूर वडी 20 अशें म्हणटा. आमचे पातक जितलें व्हड तितली देवाची काकलूत, देवाची पदवी, देवाची बरेपण, देवाचो मोग आनी बोगसणें बी ताचेवन अदीक व्हड. देखून देव आमकां बक्षिता आनी परतून आपले विंगीन घेता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावानो आनी भयणीनो, तेच भाग्यून पावलू एफेसकारां बरोवन सांगता. एफिशियन चॅप्टर 20 verse एफिशियन चॅप्टर 3 verse 20 and 21. देवाची एक शक्ती, देवाचें एक बळ आमचे भितर आसा. आमचे भितर देवाचें बळ आसा, तें आमी घेता आनी तें आमकां जिवीत बदलूंक, परतून बापाचे विंगीन येवंक आमकां घोटाय दिता, आमकां आपलें बळ दिता. देखून भावा आनी भयणी, आमी आमच्या पातकाचेर जैत व्हरूंक शकता, आमच्या पातकाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. हें भगीन पावलो कोरींतकारांक बरयल्ले चिटीन 1 Corinthians chapter 15 verse 54 हांगासर सांगता, मोरणाचेर पातकाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. कित्याक देव आमचे भितर आमकां आपलें बळ आनी शक्ती दिता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावानी भयणी, तुझे जिवितान पातक आसा, काळोख आसा, एकसूरपण आसा, तूं सांडलाय, भियेनाका, भियेनाका. हे बापायची नदर मार. हो बापूय काकुसार, हो बापूय दयाळ. ताचे दयेक, ताचे काकुतीक, ताच्या मोगाक, ताच्या बोगसण्याक शीम आनी मेर ना. देवाचे काकुतीन, देवाचे मोगान, देवाच्या बोगसण्यान, काळोखाचेर, पातकाचेर, मोरणाचेर, एकसूरपणाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. हो तो देव आमच्या संगाताक आसा. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तूं तुझे जिवितान देवाचो पूत कसो जियेताय, व तूं तुझे जिवितान हे संवसाराचो पूत कसो जियेताय, व तूं तुझे जिवितान एक दुखोर कसो. हे सगळें मेळसाण, सगळीं पातकां, सगळो काळोख, सगळें सांडलेलें, सगळें बेळशेल्लें खावून तूं जियेताय, एक दुखोर कसो जियेताय. हे वेळार नदर मार तुजेर, नदर मार तुजेर. त्या पुतान नदर मारले आपल्याचेर. हांव बापाचो पूत
हांगासर धोण खावंक लेगून म्हाका सुशेग ना. हे दुकोर म्हाका धोण खावंक दिनात, पण हांव दुकोर न्हय, हांव ते बापायचो पूत, हांव ते बापायचो पूत. तो देव म्हजो रोसणार. बुक ऑफ जेनेसिस chapter 1 verse 27. God created human being the likeness and image of God. देवान मनशाक आपणा भशेन आनी आपणा सारकेचो रोसलो. हांव त्या बापायचो पूत, हांव उठ्ठलो आनी परतून बापायचे वेगीन वेतलो. I am the son of father. I am a beloved son of father. I am a precious one and God loves me. हो देव म्हजो मोग करता, हें सोत ताणें उडकून घेतलें आनी परतून तो बापायशी गेलो. बाबा आनी भयणी, सोत उडकून घे, सोत उडकून घे. Know the truth and truth will make you free. John chapter 8 verse 32. Speak the truth and truth will make you free. सोत मानून घे. हांव देवाचो पूत, परतून बापायचे वेगीन वेतलो आनी तो पूत आमकां सोदून करतलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तूं खंयसर जिवितांत तूं सांडलाय, कसे वालेली सांडलाय, देवाच्या मोगाचेर, देवाच्या बोगसणेचेर नदर मार. आनी हो देव तुका जिवीत दिवंक आयला. हो देव तुका जिवीत दिवंक सोर सांडून संवसारान देवान आपल्या पुताक धाडला. John chapter 3 verse 16. God loved the world so much he gave his only son. All those who believe in him, they may live for eternity. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताची भावार्थ येतात तांकां सगळ्यांक सासणेचें जिवीत मेळचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. हो देवाचो पूत ह्या हुंड्याच्या रुपान आमचे मदें आसा. ह्या देवाच्या उतरांतल्यान तुजी आनी म्हजी वाट काळोखाची उजवाडायता आनी परतून आपले वेगीन हाडटा. लूक चॅप्टर 19 verse 10. जेजू संवसारान कित्याक आयलो? जेजू संवसारान कित्याक आयलो? जाय जाणां म्हणटलीं हांव नको, आनी कित्याक आयलो तें हांव जाणा जावंक सोदिना. जेजू संवसारान पातक्यां खातीर आयलो, सांडलोल्यां खातीर आयलो, जी पयस पयस गेल्लीं तांकां सोदूंक आयलो. हे वेळार तुवें जिवितांत सांडलाय, तुवें पातकांत सांडलाय, भियेनाका, भियेनाका. हो देव तुका सोदूं येता. सांडलोल्यांक सोदूंक मनशाचो पूत संवसारान आयला. देखून हो देव तुका सोदता. जें सांडलोलें जिवीत परतून देवाची हाड. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. Job chapter 13 verse 12 to 16. जोबाक दिसलें आपलें जिवीत संकश्टान घालून तो तयार रावलो. देवाक जाय जाल्यार देवा म्हजो बोसमू जावं दी. तुजे भायर आनीक म्हाका दुसरो आसरो आनी बर वचना. ताणें सोत मानून घेतलें. कुसीम वादळ मोडां म्हज्या जिवितान येवं, पूण तुजे सोशिल्लो हांव पयस सोदचो ना. आय एम रेडी टू डाय विथ यू.
but I want to live with you forever. मनशाक पातोक देवासुले पयस पयस व्हरता. मनशाच्यो वंदावण्यो मनशाक फटयतात. देवा हांव पयस गेल्लो, परतून तुजेशी येता हांव दुनिया. हजारांनी मिलियन्स पयस गेल्लो, म्हजो बाबात आल्लो, तरी आसतना हांव तुजेशी परतून येता दुनिया. Lord, you seem so far away, a million miles and more it feels today. And though I've lost my faith, I must confess right now it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that in my heart, I will sing, I will pray, even in the darkest hour, through the sorrows and the pain, I will sing, I will pray. Lift hands to honor you, because your word is true. I will sing. Come closer to God, and God will come closer to you. देवाक लागीं सरात, आनी देवूय तुमकां लागीं सतलो. James chapter 4 verse 8. हे वेळार आख्खी पवित्र सभा तुज्या पांयशी दवरता. पापसाय फ्रांसीस, कार्डिनल, बिशप, पाद्री, माद्री, कोणी नसली क्रिस्तांव म्हूण दुमाळो सुचतली दुनिया ही पवित्र सभेचेर आशीर्वाद घाल. दर एक देशाच्या राजकारभारींचे आशीर्वाद घाल. ते भाशेन भारत देशाचे आशीर्वाद घाल. गोंयच्या राजान गोंयकारांचेर आशीर्वाद घाल. दुनिया तुका उबारता आमच्या सगळ्या दोतोरांक, नर्सिंग, पुलिसांक, आदवोगादांक, हेल्थ वर्करांक, आमच्या जिवितांत कितलें दूख आसा त्या दुखांतल्यान देवा तुजें सूख अनुभवूंक तुजेशी येवंक फावो. दुनिया तुका उबारता सगळ्या पिडेवंतांक. तर एक बार भाशेची पिडा, ही पिडेंतली सुटका दी दुनिया. कितें भाशेन ब्रिजीत आमचे भयणीक तुका उबारता. काळजाची पिडा, मनाची पिडा, आत्मेची पिडा, ब्रेन ट्युमर, कॅन्सर, डायबिटीस, जॉइंट पेन, कोविड-19 ही पिडीन कुसतल्या. मलेरिया, चिकुनाय, डेंगू कसले पिडेंतली सुटका दिली. हे वेळार देवाची उतर आयकतल्यांक तुजो आशीर्वाद दिदो. तरेकवार पातकान, काळोखान सांडलेल्यांक तुजी वाट दाखय दुनिया. दुनिया जिवितांची येता आसतना तुझे विश्वास दवरूंक शिकय. तुझे विश्वास दवरूंक शिकय. बुक ऑफ जेरमाया chapter 17 verse 7. Blessed are those who trust in God
जी कोण देवाचेर विश्वास दवरतात, देवाचे काकुतीचेर पात येतात, देवाच्या मोगाचेर पात येतात, तांचे जिवीत देव चलयता. Book of Jeremiah chapter 29 verse 11. I have planned for you. My plan is not for your destruction, but for your welfare. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you set me free. But I don't know what to say, I don't know where to start. But as you give the grace, with all that in my heart, I will sing, I will pray, even in the darkest hour, through the sorrows and the pain, I will sing, I will pray, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. सदा तुझी सुशी राहूं को, तुझी सदा सभाकाणी करू, दुखाच्या गोष्टींच्या वेळार पातकाच्या नादार लिखून तुझे बरोबर जिवूंक म्हाका बोळ्ळी दुनिया. हे मनशाक तुझे बेगीन रावूंक आमकां सांडलोले आमची कुशालकाय, सांडलोले आमचे घोराबे, सांडलोले आमचे घरकार आनी घरकान्नी, सांडलोले आमचे भावान भयणी तुजेशी हाडूंक आमकां तुजे कृपेन आनी सक्तीन भोव. भियेनाका, सांडलोल्यांक सोदूंक तो आयला, सांडलोल्यांक सोदूंक आयिल्लो देव ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मदीं आसा. हजारांनी मिलियन्स लोकांचो धोनी तो, सगळी रोसणीचो रोसणार तो ह्या वेळार तुका आशिर्वाद दिता. शे जिवितांत तूं सगळो वस्को चलाय, वालिनी पातकान तूं सांडलाय, भियेनाका, ताचेर आमचो भरवसो.